नाका नाका उर्फान यो इन लोग को दिखा, ये कैंजल को दिखा, भाऊ मागे देतो. हाँ तो उसके लिए विवाद पड़ेगा. लाईव्ह आमरे लाईव्ह केलं ते केलेलं टाइमपास करतो लोकांना. आवलो मी इरफान जाऊन सदमाले मारतो का खाएगा आया छोड़ू कॅमेरा फाटी गया. बाबू येला रे तू बघ फाटी जाऊ तुला मला पुढे धावा नका. हा पुढे हॅलो पात्र पुढे पाटलं बाबू तुमची मीटिंगच्या वेळेस आम्ही सीएमकडे विचारून झाले पाहिजे. हा बा हात पुढे धावा नका. मडगाव कब्रस्ताना खातीर जो 40 वर्सां आवाज चलतालो तो कब्रस्तान आज दिता फाल्यां दिता आज दिता फाल्यां दिता अशें दिगंबरान कितलेशे इलेक्शनाक गेली. इलेक्शन जिखलो मुस्लिमां वयल्यान, मुस्लिमाची मतां ठकाठक करून ठोकून घेतली पण कब्रस्तान करूं ना. जो पुर्तुगेज टायम पासून जो कब्रस्तान हा तसोच हा. कारण आता पॉप्युलेशन कितले वाडलेले हा. जंय 500 आहा ते हजारांनी आज 7-8 हजार कितले मुस्लिम जाल्ले आनी अख्ख्या सावथाचे पळयता जाल्यार कितले जातले रे कमीत कमी 80,000 हे मुस्लिम समाज. मनीस मेल्या नंतर जो कश्ट घेता, जो आपलो संसार करता, भुरग्यां बाळांक सांबाळटा, गोंयकाराक सांबाळटा, गोंयची सेवा करता आनी तो लास्टाक मरता. मेल्या उपरांत खंय तरी जागो मेळपाक जाय आपलो हक्काचो असो. तो गव्हर्मेंटान करपाक जाय. ही सगळ्यांची ड्युटी, सगळ्या जनतेची ड्युटी गोंयच्या. तो क्रिस्तांव आसूं, हिंदू आसूं या मुस्लीम आसूं. तें समज आमी करनात जाल्यार येदे व्हडल्यानी पाप म्हणटे ना. म्हणून जो संसड्यार कमीत कमी 30,000 स्क्वेअर मिटर जागो हो कब्रस्ताना खातीर दिल्लो, एक्वायर केल्लो, पोजिशन दिला, एवॉर्ड जावन तांकां पोजिशनय दिला जामा मशिदी. आनी ट्रॅक करून तेजो झोन चेंज केला आनी दुसरे कडेन एक्वायर करपाचें चल्लो, धंदो करपाचो चल्लो. म्हणून ही जमीन आसा तशी कब्रस्तानाक दिवची म्हणून आमी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केला. सीएमान ते मानून घेतला आनी सीएमान सांगला तो झोन चेंज करपाक आनी हे आसा तशें पोजिशन कब्रस्तानचें मुसलमान जम्मा मशिदा कडेन दिवपाचें आनी तो कब्रस्तान हा तसो चालू करता. झोन चेंज कोण केलो? झोन जे पयलींचे तेंच्यान चेंज केला आपल्या धंद्या खातीर. कोण पयलीचे पयलींचे पिढयेचे कोण चेअरमॅन हो दिगंबर मेन न्ही भितर तो चेअरमॅन सद्या चेअरमॅन दिगंबर मेन तेजे भितर पिढये भितर हा चेअरमॅन कोण? विजय सरदेसाय जेन्ना टीसीपी मिनिस्टर आसलो तेन्ना जाला हो विजय सरदेसाय जेन्ना टीसीपी मंत्री आसलो. विजय सरदेसाय आनी हेजे वांगडा जे हेजे कोण रावता हेमी सगळ्यांनी मेळून जो आसा हो षडयंत्र जो आसा रचला की मायनॉरिटी कशे भाशेन जे आसा आनी 10 वर्सां मुखार व्हरपाचो, तांकां केन्ना आनी कशें जे आसा फाटीं घालपाचें 10 वर्सां आनी कशी ठोकपाची मदत. आनी तेका लागून हेणें खारेबाना जी आसा लँड एक्विजिशन केली. खारेबानाची लँड जी एक्विजिशन जाली हेमी बिल्डरा कडेन 1,000 रुपयान ती लँड घेतली आनी ती लँड 1,000 घेवन जेन्ना अख्खे नावेलीकार उठले त्यांचे गांवांत जे आसा प्रोजेक्ट जावपाक जायना म्हणून तेन्ना हो टीसीपी मंत्री आसा तो हेणें ती लँड एक्विजिशन केली आनी ती लँड एक्विजिशन करून गव्हर्मेंटा कडेन जे आसा पयसो जो आसा 16 crore जे आसा हे पीडीएन आयज येवन पडलेले आसा. एक सायडीन आमचो जो संसड्याचो जो कब्रस्तान ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आसलो आमकां ऑलरेडी हँडओव्हर केल्लो 2012 हेजो जो आसा झोन जे आसा हेणें चेंज केलो आनी हो झोन चेंज करता आसतना एका पीडीएन जे आसा फायल वचपा पडटा आनी ही फायल पीडीएन गेली थंय तिगाय आमदार विजय सरदेसाय, दिगंबर कामत, रेजनल लॉरेन्सो आनी बाकीचे पीडीए मेंबर यांची सगळ्याची जे आसा सिग्नेचर जावन ती जो आसा झोन जे आसा चेंज जालो. तेजो आमी निश्चित करता की दिगंबर कामत हो फाटली कितली वर्सां जाली जो आसा मायनॉरिटीच्या वोटाचेर जिखून आसा. विजय सरदेसाय
हो जो आसा मायनॉरिटीच्या वोटांचे जिखोन आसा हेमी सगळ्यांनी जे आसा कब्रस्तानांची एक षडयंत्र केलो आनी प्लॉट करून जो कब्रस्तान म्हणून हेमी खारेबांदार जागो घेतलेलो हे प्लॉट करून गरीब लोकांचे कोण भाजी विकता तरकारी विकता नुस्तें विकता हेंचे सगळ्यां कडेन पयशे घेतले आनी हे प्लॉट करून जे आसा तांकां इतले जेन्ना नावेलीकारांनी हांगा जॉर्जूय आसा आमच्या वांगडा नावेलीचो जेन्ना नावेलीकारान ऑब्जेक्शन घातलो ते तुमकां ऑलरेडी जो आसा कब्रस्तान अलॉटमेंट केला तुम्ही हांगा आनी कित्याक करूं सोदता आनी ऑब्जेक्शन घालपाचो कारण आसा खंय रिवर साल जे आसा ते सायडींतल्यान व्हांवता लो लायन एरिया आसा जेन्ना उदक भरतले पावसान तो सगळो कब्रस्तान जो आसा कंप्लीट पावसान बुडटलो थंय टॅक्निकलिटी जे आसा डिफिकल्टीज आसली हे सगळे आसतना वचून मुद्दम जे आसा मुसलमानांक जे आसा थंय जे आसा शिफ्ट करपाचें जे आसा षडयंत्र जे आसा हे सो कॉल सेक्युलर लिडर्स जे आपल्याक सेक्युलर म्हणटा आनी भारतीय जनता पार्टीक कम्युनल म्हणटा हे सदां हेमी जे आसा एका शिफ्ट करपाचे जे आसा प्रयत्न केला आयज मुख्यमंत्रीन जे आसा आमचे बाबू आजगांवकरान जे आसा लीड घेतली आनी लीड घेवन काल मुख्यमंत्री कडेन जे आसा जे आमचे रियाज शेख आनी महेश आमोणकर मडगांवचो कावन्सिलर जे हांगा स्ट्रायकार बसलेले हांकां आमी काल बाबू आजगांवकर आमचो डेप्युटी सीएम हेणें आश्वासन दिलें की हो झोन जे आसा आमी चेंज करतले म्हणून आनी मुख्यमंत्रीन आमचो DMA कडेन आसा तेकाय जे सांगलें प्लस आमचो राजेश जो TCPचो जो टावन प्लॅनर आसा तेकाय सांगलां की फर्स्ट मिटिंगेन जे आमी ऑब्जेक्शन फायल केला हेजो भारतीय जनता पार्टी आमी हेजेर ऑब्जेक्शन फायल केला तशेंच NGO डिफरंट मुस्लीम जमात हांगाचे जामा मस्जिद मडगांवचे तेमी ऑब्जेक्शन फायल केला की हें जें कितें चल्लां हें बरोबर न्हू आनी हांकां सांगूं सोदता हें मायनॉरिटीक सदांच फटयत येयल्ले कडेन आसा पयशे कशे करप मायनॉरिटीच्या नांवार वोट कशे घेवप हें मायनॉरिटीक आयज कळलेले कडेन आसा आनी भारतीय जनता पार्टीक हे सदांच जे आसा आमकां बदनाम करपाचें काम जे आसा करपा लागले ओके आयज हो इश्यू म्हणतो कोणे घेवपाचो हो इश्यू म्हणतो दिगंबर कामतीन घेवपाक जाय आसलो तुका उमेद कशी आयक रे बाबा दिगंबर कामतीन हो इश्यू घेवपाक जाय आसलो कारण तो कितले फाटी थंय निवडून आयला कब्रस्तानाच्या कुस्तार कब्रस्तान दिता 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 म्हणून तो निवडून आयलो आनी आज भारतीय जनता पार्टी उठली आमची पार्टी बारीक समाजाची पार्टी दाखोवन दिता जे मुस्लिमाक न्याय दिवपा खातीर आनी जो कब्रस्तान जो आसलोलो जंय एक्वायर केल्ली जमीन जंय आमी पोजिशन दिला ते परत तांकां दिवपाक पळयता आनी तेज्या खातीर आमचो चीफ मिनिस्टर मुखार सरलेलो आहा हें काम करपाक हरशीं हें काम करपा आहलें कोणें दिगंबर कामतीन सिर्फ हे मुसलमान लोकांक यूज करून घेतल्या काम कांय करिना ओके बाबू धंद्याचे उडयलेले बाबू एकूच सांग बाबू तू पेडणे आसतना मारगांव खंय पावलो पळय हांव जो म्हणटा पळय आमी क्रास रुटांतल्यान आयिल्ले मनीस मडगांव कावन्सिलर जालो 2 फाटी आनी मागीर पेडणे आमदार जालो देवाच्या आशिर्वादान देवान म्हाका दिलो सेवा करपाक एक संदी पेडणे मतदारसंघ म्हणटा असो आसलेलो जंय उदक पावना रस्ते पावना लायट पावना सार्वजनीक मशान भूमी जाय आला थंय नसलेली हांवें हाडली चांदेल प्रोजेक्ट हांवें हाडलो तिळारी प्रोजेक्ट हांवें हाडलो व्हडले ब्रीज हांवें हाडले आज व्हडले प्रोजेक्ट हांवें थंय हाडले एअरपोर्ट हांवें हाडलो कोणें सांगचें कोणें हाडला जाल्यार एअरपोर्ट हांवें हाडलो आयुश्य हॉस्पिटल तशेंच क्रिकेट स्टेडियम जो 35,000 सिटी कॅपिसिटीचो खंय पेडणे मतदारसंघ हे अशे आसात प्रोजेक्ट जंय आमचोच मतदारसंघ पेडणे कोणाक तरी नोकरी दिवंक शकता ही कपासतात आहा 40 मतदारसंघान तो मतदारसंघ अशें आमी काम केलां आज पार्टीक दिसता बाबून मडगांव रावचें हांव तयार आहा पार्टीचो हांव एक सैनीक हांवें सांगलां लास्ट टायम म्हजें इलेक्शन जेन्ना जालां तेन्ना सांगलां आनी जेन्ना हांव BJP गव्हर्मेंट केला तेन्ना लोकांक सांगलेलें हांव आतां हांव BJP माय म्हणून आनी BJP सांगते फुडें वयतलो म्हणटा आनी 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 पार्टी म्हणटा ना आनी आनी पक्ष म्हणटा ना तेका लागून तू पेडणे आसतना मारगांव येयला पार्टी सांगता पार्टीन फाल्यां सांगलें हांगा रावलो आनी खंय राव म्हणल्यार रावतलो रावतलो 100%. बाबू आजगांवकर म्हणटा कार्य सगळी कडेन केल्लें आहा बाबू आजगांवकर म्हणटा सावथान नावेली आमचो होल्ड आहा तसोच आमचो फातोर्डा होल्ड आहा शेरावली बाणावली होल्ड आहा तें सांगात मरे कुर्तरी होल्ड आहा जंय म्हाजी टीम आहा हांवें तो सपोर्ट करूं शकता आनी मुखार हाडूं शकता हें हांवें काम केल्लें आहा हें बेस्टच न्ही बाबू आजगांवकर तळागळांतल्यान काम करून आयिल्लो म्हणून आज थंय विकास इतलें दिसता काम आज हर एक पेडण्या भितर हर एक घरा भितर नळ लायट संडास
तुवें सगळे हाडल्यान रोड, प्रवीण कित्याक रस्ते. गेलो तर कोण? तुवें सगळे हाडल्यान प्रवीण कहो हो येयलो तुवें तर? हाडला हांवें हाडूं ना हो आमी तुमी कशे हाडला हाडला? तुमकां हर एक टाइम सांगला की मिडियाचो तो कॅन्डिडेट म्हणून ताणें काम करून कॅन्डिडेट येयलो आमी कसो हाडलो तेका तुम्ही आमी पार्टीन घेवंक ना ते तेका. सोड. पण पार्टीन ताका दल्लो, पार्टीन तुम्ही पेडणे सोडपाक रेडी आसात पेडणे समज ताका पार्टीन दिलो हांव तेजेर कांय उलयना पक्ष म्हणतो जालें काबार तुका सांगलें मरे पक्षान म्हाका सांगलें थंय रावता पण तुम्ही डेव्हलपमेंट केला न्ही थंय. तुम्ही डेव्हलपमेंट केला न्हू डेव्हलपमेंट केला न्ही थंय. पक्षान सांगल्यार मडगांव रावतलो पक्षान सांगले न्हू सांगू ना अजून डिक्लेअर नाही केला म्हणजे तुम्ही पेडणे सोडूंक रेडी झाले तर पेडणे हांव पक्षाचो सैनीक 2 दीस पयले ते ना अजून काय सांगू ना म्हाका बाबू 2 दीस पयले ते सांगले आपल्या सपनान देखून चिंतूंक ना अशें जातलें म्हणून आपणाक आतां जे खंयचे येयलें जे माझे उलोवपा आहा तें उलयलो हय. ते तुगेले माझे पर्सनल हय. पण पॉलिटिकल उलोवपाक उलयतना हांव पक्षाक घेवन वयतलो फुडें. बरें ते मोपाचे फार्मर रडटा मोपाचे फार्मर रडटा ते रस्तो त्याचे जागा हे केला राईट आता तू सारको उलयलो एक प्रोजेक्ट समज येता एअरपोर्ट जो आमच्या एम्प्लॉयमेंटा खातीर तो प्रोजेक्ट हाडटाना म्हाका कितलो त्रास जाला म्हाका खबर आहा पण लोकांक त्रास झाला इलेक्शन लोकांक चड त्रास ऐक रे, लोकांक चड त्रास झाला. bypass जेन्ना रोड जातात बायपास जेन्ना रोड जातात ताला त्रास हो जाताच त्यांचो त्रास समज सोडपाक गेले हांगा एम्प्लॉयमेंट परत सोडू शकना हांव. एम्प्लॉयमेंट करतलो हाडटलो जाल्यार तुका हें सांबाळपाक पडटा आनी हें सॅक्रिफायस हांवें केला हो त्रास हांवें भोगला सॅक्रिफायस फार्मरांनी केलो न्हू म्हाका जाय अरे तेच म्हण तुका न्ही हांव. ताका जॉबी मेळूना न्हू काय farmer जे आहा, त्यांचे जागे गेले त्यांचे जॉबी गेले किती उलयता? ते फार्मिंग सोडून तेंच्यानी एअरपोर्टार कामाक अरे, लागो हांव तुका उलयता कित्याक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाता कॅमेरा फाटी घे. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाता लाखांनी स्क्वेअर मिटर ते एक्वायर केल्या लोकांनी साथ दिल्या तेच्या खातीर आंदोलन जालें रस्ता रोको जाले आनी हो एअरपोर्ट खेचून हाडलो आतां बायपास जे रोड जाता ते काही फार्मराचे जागे वयतात आनी वयतलेच सर तुम्ही आणि ऐक रे पण तेंच्यानी फार्मिंग सोडून एअरपोर्टार तुम्ही काम दितले अरे तेंकां. ऐक रे पण तेणे थंयची जी वयता तेका आमी कितें करूं शकता एक सायडीन हे एम्प्लॉयमेंट पळोवपाक जाय एक सायडीन हे प्रोजेक्ट पळोवपाक जाय आणि एक सायडीन फार्मराक आमी तांकां रक्षण करपाक जाय म्हळ्यार फार्मराच्या म्हणून पोटार मारून फार्मराचे- तुम्ही फुडें वता अरे अशें जाल्यार. फार्मराचे हांवें सांगून दवरला कितें म्हणून? तांकां मार्केटिंग रेट मेळटलो केन्ना तो केन्ना तो? केन्ना त्याचे म्हणल्यार 30 रोखडोच मेळटलो मार्केटिंग आता रेट तू रावलो थिंगा अरे बाबा तुम्ही ऐक रे. मडगांव पावले न्ही? हांव ना, आता ना, मडगांव थंय- वयता. हांवें थंय रावन मडगांवची कामां करूं ना मडगांवचे उलयना आतां मोपाचें आता अरे, मोपाचें. हांगा रावन मोपाचें पळयतलो कांय भिवपाची गरज ना लोकांनी ते तांकां पीनट दिता तुम्ही तांकां वडापावची रेट दिता सर ते. वडापावची तांकां मार्केटिंग रेट आनी तांकां पयलें प्रिफरन्स जॉबा आजूबाजू कित्याक दिवना कोणाक तुम्ही सॅक्रिफायस केले म्हणटा ते कितले job दिला तुम्ही सॅक्रिफायस तुम्ही म्हणता पण बोलतेच दुसरो अजून बोलतोच जॉब घेवन येवना गेलो अजून जॉब येवना थंय ट्रेनिंग सेंटर जातलें 6 म्हयन्याचो हें आसतलो कोर्स आसतलो आणि 6 सत्तरीन म्हयन्याचो खूप course- दिल्या तुमकां कित्याक दिवना ते हांव विचारिता तू गोव्हर्मेंट डेप्युटी सीएम तू गव्हर्मेंटाक जाता डेप्युटी सीएम आसलो सुद्धा हाला तशी पावरय आमकां आसपाक जाय न्ही आता पळय उर्फान म्हणटा पळय तो टीसीपी मिनिस्टर तुमच्याच गव्हर्मेंटाचो तुमी तांकां सांगता भाव विजय पयलो आसलो तेन्ना त्या टायमार विजय सरदेसाय अरे तेन्ना पण तो- तुमच्याच आणि- गव्हर्मेंटाक आणि तेजेच लोक न्ही ते हय पण तुमच्याच तो गव्हर्मेंटान पळयना म्हणून बाबू भितर सरला न्ही आता तुमच्याच गव्हर्मेंटान केल्ले तू डेप्युटी सीएम न्हू तेन्ना तेन्ना मिनिस्टर त्यांना त्यांना माझ्याकडे येऊन हा इश्यू ना इश्यू तुकडे नालो हा. मिनिस्टर तुमच्याच हय गव्हर्मेंटान बरोबर पण माझ्याकडे इश्यू आयलो हांव पळयतालो सो तेन्ना लोकांक कित्याक तुमी आश्वासन घेवन दिवंक ना तर खंयचे तेन्ना तो टीसीपी अरे मिनिस्टर त्यांचो आमदार आणि रे आमदार त्यांचो दिगंबर कामत दिगंबर कामत chief उर्फानान minister आता आसलो. सांगला टीसीपी मिनिस्टरान केल्ले अरे म्हणून. टीसीपी मिनिस्टर असलो सुद्धा आला त्याने त्यांचा इंटरेस्ट त्याने आपला धंद्याचो इंटरेस्ट पळयला तेन्ना देखून दुसरीकडे जागो एक्वायर केलो गव्हर्मेंट कितें करतालो तर अरे ते त्यांच्या लोकांनी हाडपाक भुरग्यांचे जाय. लोकांक तेन्ना हो पूण प्रश्न माझ्याकडे हे येऊ तेन्ना ना दिवंक जालो न्हू लोकांक तर आज जावचें ना हो प्रश्न माझ्याकडे येऊ ना आता मिनिस्टर तुमचाच आहे पहिला मिनिस्टर तुमचाच आहे खंयचो? आता बाबू कवलेकर ते आसा ते आम्ही केल्ले हे आसा ते आसा बाबा ते तुका अजून माझ्या हातीन आयल्या उपरांत उलयतलो न्ही अजून म्हाका डिक्लेअर करू ना यू आर इंटरेस्टेड तू रेडी हा तुका कितें सांगला प्रामाणीक सैनीक हांव भाजपचो बीजेपीन समज सांगलें म्हाका हांगा राव बरें तुका सांगला पेडणे रावनाका म्हणून खंय? पेडणे रावनाका म्हणून. किती जाता अरे बीजेपी आमची पार्टी ठरयतली कित्याक ते अजून खंय सांगलो म्हाका रावू नाका म्हणून ओके ठरयतली अजूनही तो confident ठरयतलो तेन्ना म्हाका कॉन्फिडन्स आसात न्ही म्हणून बीजेपी आता तू आणि प्रवीण फ्रेंड 100% बीजेपी
हे फाटी दिगंबराक उडयतली आणि तुम्ही बाबू त्यांनी आता इतले सॅक्रिफायस सगळें केलेलें आसा आता बीजेपीचो कॅन्डिडेट प्रवीण म्हणून हो दिसता तुम्ही प्रवीणाक हेल्प करतले बीजेपीचो लॉयल सोल्जर म्हणून हांव बीजेपी कितें सांगता तशें वयतलो सो यू आर एन प्रवीण फ्रेंड आता तो मोबाईल मीडिया सर मडगांव डेव्हलपमेंट जाऊंक ना सर तुमका मडगांव डेव्हलपमेंट जाऊंक ना सर सेक्टर कैसे देखते हैं सर कोविड का अरे बाबा बोल देंगे वो क्या ऐसा टूरिस्ट लोग बहुत आ रहे हैं और क्या लगता है आपको सर कोविड का क्या प्रॉब्लम है सर कैसे देख रहे हैं टूरिज्म सेक्टर हम लोगों का ख्याल रखेंगे कैसे सर मैंने अभी भी बोल रहा है कि 2 वैक्सीन लेला खाली हमें सर कोविड तो इंक्रीज होते जा रहा है और मैं बोल रहा हूँ आपको सबको मीडिया को भी बोल रहा हूँ मास्क डाल के रहना सोशल डिस्टेंसिंग रखना और बात करना क्योंकि अभी बहुत डेंजर है तीसरी लाट आने को चालू हुई है इसीलिए हर एक आदमी ने अपना ख्याल रखना इसका जिम्मेदार कौन है सर इसका जिम्मेदार खुद तुम है तुमने तुम्हारा हेल्थ पहला संभालना बाद में सब लोगों को बोलना सर जो रैली होती है रैली जो हो रही है उसके ऊपर आपने लगता है पॉलिटिकल रैली हो रही है हमारा डिपार्टमेंट देखेंगे हनुमान भी झालं त्यांना वाढलं केसेस चलो बाबू राव मला 2 मिनिटं इथले अर्धा वर मीटिंग तुम्ही करता आणि आम्ही जिम्मेदार मरे गोपा एअरपोर्टाचे थंयसरल्या लोकल फार्मर्सांचेर केसी घालता तेचेर कशें पळयता तुमी हांव पळयतलो हो पूण केसी घातलेल्यो आसा खुबश्यो केसीस अश्यो कोर्टान आसा खुबश्यो केसीस कोर्टान आसा तेचेर कशें पळयता तुमी तेजेर हांव पळयत तांकां रायट दिवपाक हांव रस्त्यार येवपाक तयार आहा चलो